Marcus'ace sunt și multe, nu? Alți au pus. बारा वर्सां रोग पात जालेली तूं एक बायल आसली. सोबार वयसाच्या हातान जायते दूख भोगूनय आनी सगळे आपले दूख वचूनय कांयच गुण करूंक नासलोलो, पूण अदीक फास्ट जालेली. जेजूची खबर आयकून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायत जाल्यार आंबोळी जातली अशें ती म्हणप आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुटली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवितार भोगलें. पूण आपले भितरलो एक गुण भायर गेलो म्हूण आपशी सोडून जेजून लोकां बरोवन विचारलें, म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेस्तात म्हूण तूं तर पडयताय आनी तरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. आनी कोणें हें काम केलें तें पळोवन भोंवती दोतोर मारून रावलो. तेन्ना आपले कांय व्हडलां तें ओळखून ती बायल घेवन आनी कापून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सोदमोटली आनी सगळें खरें तें ताका सांगलें. दुवे ताणें म्हणलें, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. समजकायेन वच आनी तुजे पिडा मेकळी जा. आमेन. देवाचें नांव महिमा जावं दी. आमी जायते वेळांत आमी एक खबर आयकल्यात. 12 वर्साची एक बायल, 12 वर्साची न्हू, 12 वर्स एक बायलेक एक दुयेंस आसलें. 12 वर्सां रोगत पात जाली तो एक बायल आसली. देवाचें उतर म्हणटा ही बायल जेजू क्रिस्ताचें नांव आयकलां जायत्या लोकांक विशीं. जेजू क्रिस्त कोण म्हणून आजून पासून पळोवंक ना, पूण ताची खबर ती आयकलां. आनी ही बायलेक आमी बायलेचें जिवीत आमी पळयतना जायते दुखाचे जिवीत. 12 वर्सां रोगत पाट जाल्ली तो एक बायल आसली. सोबत वयजांचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गुण पडोंक नासलो. ही बायले कडेन पयशे भरपूर आसले, पूण दुयेंस एक आसली तिचे जिवितांत. रोगत पाट जाल्ली, जे त्याचे रोगत वयताले जायते आनी ती जायते दोतोरा कडेन वचून मेवता. देवाचें उतर म्हणटा जायत्यो दोतोर तांकां मेळोन जायते वर्स जाले, 12 वर्स जाली आनी 12 वर्स ती आपले सगळे दुडू म्हणटा. आपली जे गिरेस्तकार आसता ते पासून ती विकून ती कितें करता, आपले पयशे घेवन दोतोराक मेळोंक वयता. आनी जायत्यो अशे दोतोराक मेळोन पासून जायते वखद केले, तरी पासून कांयच बरें जावंक ना तेजे जिवितांत. देवाचें उतर म्हणटा तें आनीक वाडटा तेजें दुयेंस. सोबोर वयजेचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गुण पडोंक नासलो, पूण तिची घट अदीक फास्ट जाल्ली. तिची दुयेंस जी आसा ती अदीक जावंक लागलें. जायते व्हडले व्हडले दोतोराक मेळोन पासून जायत्यो वखद करून पासून कांयच बरें जावंक ना. पूण ते वेळार आमी देवाच्या उतरान आमी वाचता, जेजूची खबर आयकून ताचे वस्त्रांकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातलें अशी तिणें म्हणलें. ती आपले भितरूच
म्हणटा हांव जरी तर जेजूचे ते कपड्याक पासून हात धरले जाल्यार जेजूची खबर आयकून देवाचें उतर म्हणटा आमच्या भावाक कशें वाडटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतात जेजूची खबर आयकतात आमच्या भावाक वाडटा. ही बायलेन जेजूची खबर आयकली पूण केन्नाच मेळोंक ना जेजूक. ती आपले घर सोडून केन्नाच भायर वचनासली कित्याक लोक कितें उलयतले म्हणून. आनी तिची दुयेंस ताचे कुडीक जायतेच दूख दिताले. ती आपली कूड घेवन भायर वचोंक जायनासलें कित्याक दूख आसताले लॉज दिसताले तिका. आनी घर सोडून ती भायर वचनासली फकत दोतोराक मेळोंक 12 वर्स. पूण अशें तेजें जिवीत घडटाना ती एक खबर आयकता आनी ते खबर जावन आसा जेजूची खबर. आमेन. जेजूची खबर आयकता. जेजूची खबर आयकना फुडें ती कोणेक ती आपले घरांत आसतना जायत्यो बायलो उलयता ती आयकला आसतली जेजू आयला. जेजू लोकांक पेपणे दिता आनी अशें तेणें पयले पासून आयकलां आसत. जेजू लोकांक पेपणे दिता तो हात लायल्यार सगळें बरें जाता. दुश्ट आत्मा जे लोकांक भितर आसता ते जेजूच्या नांवान धांवतात अशें जायतें आयकून आसतलें. पूण आयज ह्या वेळार ती आपल्या घरान आसतना ती जेजूची खबर आयकता. लोक उलयतात जेजूची खबर आयकना फुडें तेजी भावार्थ वाडटा. भावार्थ वाडटा आनी ती भावार्थ आपले भितर दवरिना. देवाचें उतर म्हणटा कोण घेवन आसतना भावार्थ तुजे मेलेले भावार्थ भशेन. Your faith without work is dead faith. मेलेले भावार्थ जरी तर आमचे कोण घेवन ना जाल्यार ते भावार्थ घेवन आमी कितें करतात. ते भावार्थ घेवन आमी आमचे पावल फुडें काडटा काय ना. आनी देवाचें उतर आमी हिंगा पळयताना जेजूची खबर आयकून ती आपले भितरच म्हणटा. ती म्हणटा ताचे वस्त्रांकूच हात लायले जाल्यार हांव बरी जातलें. ती जाणा की जायते लोक थिंगा आसतले आनी आपूण कशें तेजे फुडें वचों. आपूण कशें इतले भीड आसता लोकांचे थिंगा मत हांव कशें वयतलें. आपणाक लोक दिसता आपणाक दुयेंस आसा म्हजी कूड दुखता अशें जायते तेजे काळजांत आनी मनान चलता आसतलें. पूण तरी पासून तिका गरज आसा आतां पेखोणें जाय तिका. आनी ती जाणा ही दोतोर आपणाक पेखोणें दिवपाक जावचें ना कित्याक 12 वर्स ती सगळ्या दोतोरा कडेन गेली. 12 वर्स सगळे पयशे इबाड केले पूण कांयच बरें जावना. तेजें दुयेंस वाडलें. पूण आतां एकूच चान्स आसा आनी ती जेजूची खबर आयकना फुडें तेजी भावार्थ वाडटा. म्हाका दिसता आयज म्हाका पेपणे मेवतले. आयज जेजू म्हाका सुटकार दितलो. हे 12 वर्स हे दुयेंस हांव म्हजे कुडीन घेवन भोंवता ते आयज म्हाका सुटकार मेवतले म्हणून आपल्या काळजांतूच ती उलयता. आनी ती म्हणटा ताचे वस्त्रांकूच हात लायले जाल्यार हांव बरी जातलें. जायते वेळार आमच्या जिवितांत बरेंपण जायना कित्याक म्हणजे आमी वायट चिंतात. म्हाका दिसना अशें जातलें. म्हाका दिसना बरेंपण जातलें म्हज्या जिवितांत अशें आमी आमकांच सकयल उडयतात. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा आमचें मन आमी बदलूंक जाय. रोमकाराचे चिठीन आमी वाचताना देवाचें उतर 12वी अवेस्वरान बरयलां 3रे वळेन की आमी संवसाराचे लोक भशेन न्हय पूण आमी आमचें मन बदलूंक जाय. देव म्हज्या जिवितांत बरेंपण करतलो. जेजू म्हाका पेखोणें दितलो. जेजू म्हाका बरे वाटेन व्हरतलो. जेजू म्हाका सांगचोना तो म्हजे हात धरून म्हाका चलयतलो. हे भावार्थ सदांच आसूंक जाय. असले भावार्थ जेजूक महिमा दिता.
आनी जेन्ना जेजूक आमी महिमा दिता तो खुशालकायेन आमच्या जिवितांत आमकां कितें फावो आसा तें फावो करता. आमच्या जिवितांत भलायकी, बेकोणें आनी खुशालकाय आनी शांती तो हाडटा. हे उतरान आमी वाचतना आमी पळयता ती भावार्थांत आपल्याकूच आपल्या भितरूच उलयता ती. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायले जाल्यार हांव बरी जातलों. अशें तिणें म्हणलें देखून लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी तिणें फाटल्यान ताच्या आवरणाक हात लायलो. ती कितें करता? भायर आपले घर सोडून भायर वयता. आयज आमी कितें करता? दुयेंस आसले जाल्यार आमी देवा लागीं वचना. आमी दोतोरा लागीं वयता पूण देवा लागीं आमी वचना. देवा लागीं वचोंक जाय जाल्यार आमी जायते एक्सक्यूजीस दिता. पूण ही बायल पळयात 12 वर्स ती सगळे दोतोराक मेळोन तिका खबर आसा दोतोर म्हाका प्रेग्नंट घेवचो ना. फकत जेजू. लोक भरपूर आसा, लॉळ दिसता, कुडीन दूख आसा, कश्ट आसा, आपूण कशी वयतली? पूण तरी पासून तेजे जे भावार्थ आसा, जेजूचे खबर आयकना फुडें भावार्थ वाडटा. आतां ते भावार्थाक ती कितें करता? कोरण्यान आपले पावल फुडें काडटा ती आनी वयता. देवाचें उतर म्हणटा लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान ती गेली. भरपूर लोक आसली पूण ती फाटल्यांतल्यान वयता. लोक सगळे फुडें आहा बरोबर. आपूण फुडल्यांतल्यान कशें जेजूक पळोवंक, आपूण फुडल्यांतल्यान कशें जेजूक हात लावंक, पूण आपूण फाटल्यांतल्यान वचोन देवाचें उतर म्हणटा फाटल्यांतल्यान ती वचोन ती देवाच्या कोप्याक जेजूच्या आवरोना म्हणजे जे लुगोट आसा, जे कपडे आसा, तेजे पोनाक जे आसा थिंगा हात लायता ती. आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सोंपली. आमेन. तिचे भावार्थ पळय, तिचे भावार्थ वाडना. रोखडेच ती कितें बोलता? आपले घर सोडून भायर वयता. आपले घर सोडून भायर वचून ती जेजूक मेळोंक वयता. जेजूचे खबर आयकना फुडें भावार्थ वाडटा. हे सदांच आमी आमच्या मनान धरूंक जाय, आमच्या काळजांत धरूंक जाय. आनी कसलेच खबर आयकून आमचे भावार्थ वाडिना. फकत जेजूची खबर. आनी जेन्ना भावार्थ वाडटा ती भावार्थ आमी आमचे भितरूच धरूंक जायना. आमी फुडें सरोंक जाय. देवाचे खबर आयकून आमी देवा लागीं वचोंक जाय. आमचे पावल फुडें काडूंक जाय बरें पुण्य करून. ती लोकां मदल्यान वयता आनी फाटल्यांतल्यान ताचे आवरणाक हात लायता आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुटली. आनी आपूण पिडींतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. रोखडीच तिका खबर आहा. हात लायतात जेजूच्या आवरणाचेर आनी रोखडीच तिका पेपणे मेळटा. आयज आमी संवसारांत पळयता की लोक म्हणटात आपूण थिंगा वयता, हिंगा वयता आनी म्हणटा 12 दीस जाले उपरांत तूं बरी जातली, 3 दीस जाले उपरांत तुजी बरी जातली. पूण जेन्ना आमी जेजूक हात लायता या जेन्ना जेजू आमकां हात लायता तो रोखडोच आमकां पेपणे दिता. आयज आमी जायतेच अशें पळयतात टीव्हीन आनी मोबायलान जे व्हिडिओ येता. जायतेच लोक म्हणटात आपल्या कडेन शक्ती आसा तुमकां भिकोणे दिवंक. जेजूच्या नांवान आपूण तुमकां भिकोणे दिता, म्हजे लागीं येयात. आनी लोक वयतात भरपूर पूण तांकां रोखडेच भिकोणे मेळना. म्हणटात तूं आतां आपूण तुका सुतार दिल्यार तूं घरा वच आनी 2-3 दिसाचे मागीर या 1 म्हयन्याचे मागीर तूं बरी जातली अशें सांगून लोकांक पोतून धाडटात आयज. पूण जेन्ना आमी जेजूक सोदून जेजू लागीं आमी वयतले भावार्थान जेजूक जेन्ना आमी हात लायतले आनी जेन्ना जेजू आमकां हात लायता
पेकोणे आमकां रोखडेंच मेवता. Jesus heals instantly, not like modern day preachers. रोखडोच तो पेकोणे दिता आणि ती जाणा जातात आणि रोखडीच तिच्या रक्ताची जोर सुकली आणि आपूण पिडेंतली बोरी जाली म्हणून तिच्या आंगात तिका भोगले. ह्या संवसाराचो व्हडलो दोतोर जावन आसा जेजू क्रिस्त. 12 वर्स जायत्यो दोतोरांक मेळून पासून तिका कांयच बरें जावना, पूण आतां एकूच फावट जेजू लागीं येवन तिका रोखडेंच पेकोणे मेळटा. जेजू मनशाच्या जिवीत बदलता बरेपणा खातीर. देवाचें उतर म्हणटा वर्स नंबर 13 घोडी 30 आनी तेच घोडयेर आपणा कडचो गूण भायर सरलो म्हूण आपणाचेच भितर रोखडोच जाणार जावन म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो अशें जेजू म्हणटा. जेन्ना ती बायल एक पेकोणे मेळ्ळी जेजूक खबर येता म्हणजे आपले भितरले जे हिंगा म्हणटा म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो. कित्याक अशें म्हणटा तो देवाचें उतर म्हणटा आपणा कडचो गूण भायर सरलो म्हूण आपणाचीच भितर रोखडोच जाणा जावन तो विचारता म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो. आनी अशें म्हणटाना जेजू लोकांक वाटेन उडोवन विचारले पूण लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर उडयताय आनी तरी म्हाका कोणें हात लायलो अशें तांचे शिश्यांनी ताका म्हणलें. ताचे शिश्य जे आसा ते म्हणटात जेजू तूं पळय जायतेच लोक आसा आनी जायतेच लोक तुका हात लायतात आनी तूं आमकां विचारता तूं कोणें म्हाका हात लायलो. आमी कशें सांगलो तुका. जायतेच लोक आहात थिंगा वांगडा जेजूचे शिश्य आसात आनी सगळेच हात लायता पूण एक बायल आवार्थान ती हात लायता. एक बायल जेजूचे खबर आयकून पावात वाडटाना ती भायर सरून येवन जेजूक हात लायता आनी रोखडेच तिका म्हायती मेळटा, रोखडेच तिका पेकोणे मेळटा. जायत्यो लोक हात लायता पूण एक बायल आवार्थान हात लायता. तिका गरज आसलेले पेकोणे तिका पेकोणे मेळून. जायत्यो लोक हात लायताले पेकोणेक लागून. जायत्यो लोक बेश्टेच जेजू येयला ताका हात लायता अशें जायते आशेन हात लायताले पूण ही बायलेक पेकोणे जाय आसली. वॉट इज युअर नीड दॅट इज वॉट गॉड गिव्स. तुजे गरज कितें आसा तें तुका जेजू दिता. गरज नासतना जेजू बेश्टोच कितें कांय करिना. तुजे गरज कितें. देवाचें उतर आमी वाचताना आमी फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वाचता वर्स नंबर 13 माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल युअर नीड्स. म्हजो देव तुजे सगळे गरज जे आसा ते तुका फावो करतलो. ऑल युअर नीड्स. आनी ही बायलेची आतां गरज जावन आसा पेकोणे 12 वर्साचे रोग. 12 वर्स दुयेंस घेवन आसा ती आनी तिका गरज आसलेले पेकोणे आनी ते पेकोणे फकत जेजू क्रिस्त दिता तिका. तुजे कितें गरज ते गरज घेवन तुजे जरी तर जेजू लागीं आयले जाल्यार जेजू खरेपणीन तुका तें फावो करता. केन्नाच तुका दुखेन सोडिना. तुजो हात केन्नाच सोडचो ना. आनी अशें कोणें केलें तें पळोवन ताणें सोबरवती नदर मारली. तेन्ना भिवून आनी कापून आपणाक कितें घडलें तें जाणा जावन ती बायल लागीं सरली आनी ताचे पांयां पडली आनी सगलें सोद तिणें ताका सांगलें.
रोखडेंच भलायकी मेवले उपरांत ती कितें करतात? ती कितें करतात? जेजूक सगळें सत्य सांगता. आमी इंग्लिशीन टेस्टिमनी म्हणटात. जेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत कितें बरें खबर करता तें आमी जेजूकूय न्हू पूण लोकांकूय सांगूंक जाय. देवाक आर्गां दिवंक जाय, देवाक नमस्कार करूंक जाय, ताका महिमा दिवंक जाय. आमी लोकां लागीं सांगूंक जाय जेजून आमच्या जिवितांत कितें केलां म्हणून. ताणें तिका म्हणलें, तुवें म्हजें ताजें आतां पळय ताजें आयडेंटिफिकेशन चेंज जाता. पयलीं देवाचें उतर म्हणटा एक बायल आसली. जेन्ना ती बायल जेजू लागीं भावार्थान येता, जेजू आतां तिका बायल म्हणना. जेजू ताका म्हणटा, तुवें म्हजें माय डॉटर. जेन्ना एक बायल या एक मुनी दादलो जेजू लागीं येता भावार्थान, तो कितें करता? आपल्या फॅमिलींत येता. तो तुजें जिवीत बदलता. He transforms your life. He transforms your identification. एक बायल आसली म्हणून देवाच्या उतरान बरयलां, पूण जेन्ना ती बायल जेजू लागीं येता, जेजू आतां ताका म्हणटा, तुवें म्हजें माय डॉटर. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच. तीन बरेपण हिंगा जाता ही बायलेच्या जिवितांत. पयले खबर म्हणजे तिका पेगोडे मेवता. पूण सगळ्यांचे पयले बरें खबर म्हणजे जेन्ना जेजूचें नांव आयकता ती, जेन्ना जेजूचें खबर आयकता ती, तिच्या भावार्थ वाडटा. हें सदांच मनाक धरूंक जाय. आमचे बाबा देवाचें उतर आयकोन येता, मिलाप पळोवन म्हणून. देवाचें उतर आयकोन भावार्थ वाडटा. ती जेन्ना जेजूचें खबर आयकता तिच्या भावार्थ वाडटा आनी ती आपणाकूच म्हणटा, आपूण वचोन तेजे कोंब्याक हात लायतलो. आनी ती वयता, तेका जेन्ना हात लायता तिका पेकोडे मेळटा. पयली खबर जेजूचें उतर आयकना फुडें आमचे भावार्थ वाडटा. दुसरें, जेन्ना आमी जेजू लागीं येता आनी ताका हात लायता आमकां पेकोडे मेळटा. तिसरें खबर, जेन्ना आमी आमचे भावार्थ जेजूचेर घालता तो आमकां सासणाचें जिवीत दिता आनी आमकां वेगळेन घेता आनी आमकां म्हणटा, तुवें म्हज्या या पूत म्हज्या. It changes our identifications. आनी चवथी आमी पळयताना तो आमकां शांती दिता. ह्या संवसारांत शांती आमकां खंयच मेळची ना. फकत जेजू आमकां शांती दिता. आयज लोक जायत्योच कामाचेर आपले दुडू घालतात. म्हाका हिंगा शांती मेवतले, तिंगा शांती मेवतले. पूण जरी तर जेजू तुका शांती दिना जाल्यार तुज्या जिवितांत कसलेच शांती मेळची ना. शांतीन वच. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. जेन्ना जेजू आमकां एक्सेप्ट करता आनी जेन्ना आमी जेजूक एक्सेप्ट करता तो आमकां शांती दिता. आयज संवसारांत लोकांक कितें गरज आसा सुरेश? शांती. आयज संवसारांत लोकांक शांती ना. तेजे खातीर जायत्यो दुडू म्हणटात ते, पूण शांती खंयच मेळना. पूण देवाचें उतर म्हणटा, जेजू आमकां शांती दिता. जेजू म्हणटा, संवसाराची शांती न्हू पूण म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. Not the peace of this world, but my peace I give unto you. आनी बायलेक आतां शांतीन वच म्हणटा. पूण तो आतां तिका बायल म्हणना, ती आतां ताका म्हणटा, तुवें म्हजें. हाव ब्युटिफूल माय डॉटर. हेच्या आमी आमचे मनांत
दवरुया. देवाची खबर आयकून आमी फुडें सरुया. आनी जेजू क्रिस्ता कडेन आमी जेन्ना येता तो आमकां खाली हात केन्ना सोडचो ना. तिसरें, देवाचे उतर म्हणटा तो आमकां खोत आनी दूख करता जेन्ना आमी ताचे लागीं येवन आमच्या भावाक ताचेर घालता. चवथें, तो आमकां शांती दिता. आनी हे खबर आमी आमच्या मनान आनी आमच्या काळजांत धरून आमी सदांच दिवचें, सदांच फुडें सरचें आनी ही खबर लोकांक आमी सांगचे पासून मागणी.